प्रितीच्या बाबणीनं तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 13वा विसवोर, वोड 21 ते 33 पर्यंत आनी 36 ते 38 पर्यंत. John chapter 13 verses 21 to 33 and 36 to 38. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. अशें उलोवन जातोच जेजू सगळो थरथरलो आनी उक्तेपणी ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतो. तो कोणाची खबर कोत्तालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मोग करीतो जेजूचे कुशीक जेवणाक बसून आसलो. खुणा करून शिमाव पेद्रून ह्या शिसाक म्हणलें, तो कोणाची खबर कोत्ता. ताणें जेजूच्या ओड्ड्यार भागावन ताका म्हणलें, तुमी या, तो कोण. जेजून परतिपाल केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी ताणें उंड्याचो कुडको घेतलो आनी तो बुडोवन शिमाव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक येताय तें बेगीच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजोंक ना. जुदासा लागीं पंगटीची गांठ आसली देखून जेजू ताका अशें म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. परबेक आमकां गरजेचें तें घे, वो गरीबाक कितेंय घाल. म्हणटच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाल्ली. 9वी आज्ञा. तो भायर वेतोच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सोबे देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सोबे महिमा मेळ्ळ्या जाल्यार देवूय ताका आपणा सोबे महिमा दिता आनी रोखडोच ताका महिमे उट करता. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनी थोडोच वेळ हांव तुमचे तुमी म्हाका सोदले. आनी जशें हांवें जुदेकारांक म्हणलां तशें हांव आतां तुमकां. जंय हांव वेतां थंय येवं. शिमाव पेद्रून ताका विचारलें, तुमी तूं खंय वेताय. जेजून परतिपाल केलो, हांव वेतां थंय तुज्या म्हजे फाटल्यान येवंक जाय, पूण मागीर म्हजे फाटल्यान येतलो. पेद्रून ताका विचारलें, तुमी कित्या पासत म्हज्यान आतां तुजे फाटल्यान येवंक जायना. तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, पळय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसा. हांव तुका सोच, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका वळखोनाय म्हूण सांगतलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू आपल्या घातक्या विशीं आदीं फुडें सांगता. आनी भाव भयणीनो, हो जो घात घेवपाचो आसलो तो जावन आसलो जुदास इस्कारियोत. आनी भाव भयणीनो, ज्या दिसा जेजून थारायलें की तो आतां ह्या संवसारांतलो वेतलो म्हणून आनी ताणें आपल्या शिसां बरोबर हें निमाणें जेवण खावपाक तयारी केल्ली, ताणें हें आमंत्रण जुदासाकूय दिल्लें. कित्याक भाव भयणीनो, जुदास जेजूचो घात करता ती म्हायती आसून कळोन पासून जेजून ताका त्या जेवणाक आपयलो. इतलो शीम नासलेलो मोग केलो जुदाचो. आनी भाव भयणीनो, आमी बारीक चिंतीत जाल्यार
आमी केन्ना आमकां कळत जाल्यार की कोण आमकां वायट करूंक सोदता, कोण आमकां मारून उडोवंक सोदता, कोण आमचो घात करूंक सोदता, कोण आमकां नागूंक चोरूंक सोदता, आमी तांकां आमचे बरोबर जेवणाक बसयतले, आमी तांचे पांय धुतले, आमी तांकां मोग दाखयतले. भाव भयणीनो, हें सोंपें न्हय. जेजू ह्या संवसारान मनीस जावन येयल्लो आनी जुदास ताचो घात कोत्तलो म्हणून आतां जेजू कळोन येयल्ले. आनी देखून जेजून आपल्या शिसांक सांगलें की तुमच्या मदें एकलो म्हजो घात घेतलो. आनी भाव भयणीनो, जेजून सगळ्या शिसांक सांगूंक ना की जुदास ताचो घात घेतलो म्हणून. ताणें फकत एकल्याच शिसाक, जो दुसऱ्यांक सांगचो ना आसलो, तो त्या शिसाक सांगलें, जुवांक सांगलें. आनी भाव भयणीनो, कशे भाशेन जेजून तें सांगलें. जेन्ना जेजून अशें शिसांक म्हणलें की तुमी तुमच्या मदें एकलो कोण म्हजो घात घेतलो, तेन्ना पेद्रून जुवांक सांगलें, बाबा ताका विचार. पेद्रून जेजूक विचारूंक जातालें, पूण भाव भयणीनो, जुवांव जेजूच्या लागीं बसलोलो. आनी जेन्ना पेद्रू जुवांक म्हणटा, जेजूक विचार कोण तो, भाव भयणीनो, जेजू एक पांव बुडयता त्या आपल्या मेजाचेर, जे हे बोशी आहा ती, आनी तो बुडोवन जुदासाक दिता. आनी तो म्हणटा, हो जावन आसा मनीस. आनी फकत जुवांक सांगता की जुदास ताचो घात घेतलो म्हणून. कित्याक भाव भयणीनो, सगळ्या शिसांक कळ्ळें जाल्यार ते जुदासाक जीवेशी मारून उडयतले आसले. पूण जुवांव जाणो आसलो की जेजून ताका सांगलां, ताका एक कारण आसा. आनी जेजून खूब पाटी आपल्या शिसांक सांगलें की तो मरतलो म्हणून, ताजो जीव काडटलो म्हणून. आनी ताका मरोन पोंदून जीवन जावपाची हें जावन आसलें आपल्या बापाची खोशी. म्हणटच भाव भयणीनो, जुवान दुसऱ्या शिसांक सांगूंक ना. आनी जेन्ना जुदासान जेजूचो घात केलो, तेन्ना सगळ्या शिसान कळोन येयलें की खरेपणी जेजू देवाचो पूत म्हणून. कित्याक ताणें पयलेंच सांगलेलें की जुदास ताचो घात कोत्तलो आसलो म्हणून. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवोर्तमानाचें आमी नियाळ कोत्ता, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमी कितले पाटी इगोर्जेक वेता, मिसाक वेता, आमी तेर्स कोत्ता, मागणें कोत्ता. वय, आमी जेजू कडेन येता आनी जेजूक आमचो सोमी देव म्हूण आमी पुकारता ताका. पूण खरेपणी आमी मीस जातकूच, आमी आमचें देवस्पण जातकूच आमी खी वेता. आमी जेजूक एके भाशेन गोवायकी दिता काय आमच्या जिविता वरवीं, आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या कोन्या वरवीं, हो फकत आमी इगोर्जेन आसा तेन्ना आमी जेजू पाव म्हणटा, आमी देवाक आमी उलो मारता. पूण आमी जेन्ना इगोर्जेची भायर वेता, आमी संवसारांतली आसता तेन्ना आमी खरेपणी जेजूक गोवायकी दिता, खरेपणी जेजूचे पाटलादार म्हूण चलता. हो आमी जेजूक आमी जेजूचो घात कोत्ता. होच प्रश्न आमी एकल्यांनी आयज आमकांच विचारुया. खरेपणी आमी जेजूचो घात घेता काय, घात कोत्ता काय ताका. फकत आमी ताका जेजू जेजू इगोर्जेन म्हणटा, पूण खरेपणी आमच्या जिवितान आमी ताज्या उतरां प्रमाणें, ताज्या स्वभावा प्रमाणें, जें त्या पवित्र आत्म्यान आमकां दाखयलां, ताजे वरवीं आमी जियेता काय, हें हाचेर आमी जियेना जाल्यार हाचेर आमी खरीच भाशेन नियाळ करुया. आनी ज्या भाशेन जुदासान जेजूचो घात केलो, आमी जेजूचो घात करपाक आयजसान आमी हें सगळें बंद करया. जेजूचेर बावार दवरया, ताजे उतरां प्रमाणें चलया. आनी आख्ख्या पृथ्वीचेर, आख्ख्या रोशनान जेजू देव म्हणून आनी आमची गोवायकी, जेजून आमच्या जिवितांत कितें केलां तें सगळ्यांक सांगपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.